Atau diskurso protinggi navigaran bahwa kejurusan yang berumur kita Service for तुमचे सवय असो
जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हें Katahan Kristus प्रतिनिधि नव्या विकाराक गोपाळाची उसाने करून गोकुलोरी प्राणी म्हणतात. क्रिस्ताच्या सेवेत तुझी तिरासन आणि तुझा विश्वास विसारून तुझी भगवंताची उसारणी आता तू कर. हांव बाब वॉल्टर सोस भावार्थाची सता आठाच्या सुत्रांत आसा ती सर्व सता आनी हरेक सत थेट भावार्थान सत म्हणटा आनी आतां हांव ती उसारता. एकाच देवाक सत मानता, सर्व वेदांत बागतो, सर्ग आनी पृथ्वेचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळा आदी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान जाल्लो बरो देव. तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैवाचो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आम्हा मनशा पासून आनी आमचे सोडवणे पासून सर्गार तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अवतार मनीस उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पावस ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रात्म्याक सत मानता, सोमी आनी जीवदाता तो. बापा आनी पुताक जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा भावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापले सगळे सत मानता. पातकांच्या वखसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान सामान मानता. मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. देवाच्या उतरांत आटापला ते सगळे सत दृढपणी पातळी येतात. आपले संभ्रमीक उसारणे वा सामान्य आनी जडाल शिकोवपाक सदरे मुखांतर पवित्र सभेन दैवीक उगडापणाचे मन पाचयेचें मन घडपी वा संप्रदायान हातांतर केला तेय हांव दृढ भावार्थाक पातयेता. पवित्र सभेन भावार्थ आनी नैतीक शिकोवणे विशीं खात्रेन सुचयलां तें सगळें हांव मानतां आनी तांतले हरेकी हांव दृढपणी स्विकार करतां. सगळस पापान वा विस्पच्या एकतारान खेरीतपणी बरगटूंक ना तरी तांणी आपल्या शिकोवपा सदरेता विवरण सांगलेलें सगळें खुशे मनान आनी म्हजे जानवायेच्या धार्मीक खालपणान हांव मानून घेता. आपलो काही विश्वासी कोणी सुलयतो नवो विकार विस्पाच्या प्रतिनिधी मुखार करून करता. पवित्र पुस्तकाचेर आपलो हात दवरून कशें म्हणटा. हे बसच्या फिरगेजीच्या सेवेची स्थानाची जबाबदारी घेवचो हांव बाब वॉल्टर सोस म्हज्या उतरांनी तशें कार्यांनी सदांच पोवी सभे संगीत एकतार सांबाळटलो. नियमा प्रमाणे सार्वत्रीक
आनी थळावी पोळी सभेक येवची सेवा दिताना हांवें पाळी केल्ल्यो जबाबदाऱ्यो हांव जतनेन आनी विश्वासपणी पाळटलो. पोळी सभेच्या नांवान म्हाका दिल्या ती जबाबदारी चलयतना हांव भावार्थाची सदां पुर्तेपणी मानतलो. ती हांव विश्वासपणी हाताळटलो आनी विबारून सांगतलो आनी तांचे विरोधाची खंयची शिकवण हांव चुकयतलो. पोळी सभेची गेराल शिस्त हांव पाळटलो आनी पोळी सभेची सगळीं काणुनां चड करून पोळी सभेच्या काणुनाच्या पुस्तकां आटांतल्यान हांव पाळटलो. भावार्थाचे अधिकृत दोतोर आनी शिकोवपी कशें बिस्प बरगडतात तें वा पोळी सभेचे आड अर्दे पडले आसून ते कितें सांगतात तें हांव क्रिस्ती काल्पनान पाळटलो. पोळी सभेच्या नांवान आनी तिचे हुकमेन चलयलोलो अपोस्तोलीक वावर पोळी सभे संगी एकतरान सोडून गेल्लो जायशे दियेसेच्या बिस्पाची हांव विश्वासपणी आदार दितलो. देखून देव आनी हांवें जाचेर हात दवरला तो देवाचो पवित्र वांजेल म्हाका आदार जा. 2026 वर्साच्या माय म्हयन्याचे 22 तारीख दस्तखत केल्ल्या विकारान मुजे हुजेर आपल्या पवाटाची उसाणी आनी परमाण केला म्हणून हांव विश्वास दिता. आता आदलो विगार बेजगराची नांवां आनी विवाराची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता. त्या वेळार बेजगोचो प्रतिनिधी म्हणटा या सामस्त्यांक पिरगजेंतल्या बाबाटाची नांवांची पुस्तकां तुज्या हाती आतां दिल्या. ह्या पिरगजेच्या सर धर्माच्या लोकांकय तुका आतां जबाबदारी आसा. प्रत्येक तरान तुजी जबाबदारी आनी सेवा ह्या पिरगजेच्या कातोलिकांतयशी आसतली. तुज्या विनंतेन पिरगजेन कातोलिकाचो संख्या वाडूं. संख्या मात्र न्हय ताचे त्रास चड ह्या लोकांची उर्बा आनी बाबाट चड आनी चड फळां बरी आसा. पिरगज पोळी परिशदेचो उपाध्यक्ष पिरगजेच्या सत्ताची आनी वेदेव्यांच्या लोकांक लेखांची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता. ह्या वेळार बेजगोचो प्रतिनिधी म्हणटा या पिरगजेच्या सत्ताची आनी वेदेव्याची पयले जबाबदारी विगाराची. पिरगजेच्या लोकांची पुस्तकां पिरगज पौळीक परिशदेच्या उपाध्यक्षान नव्या विगाराच्या हातान दिल्या. पिरगजकारांच्या सहकारान आनी आदारान ही पिरगज प्रगती जोडली. बेजगोचो प्रतिनिधी नव्या विगाराच्या आदी पवित्र सक्रामेंताचे पेटयेचे संयोजनाचे वेळी अशें म्हणटा या बसत्या पिरगजेच्या इगर्जे आजच्या पवित्र सक्रामेंताच्यो सावयो हांव आतां तुका दिता. पवित्र सक्रामेंताची पवती जतन घेवचें मात्र न्हय सर कवात्यांक ह्या सक्रामेंतान बसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळून कर. आता नवो विगार संयोगिता आनी पवित्र सक्रामेंताचे पेटवणी करता आनी खुशीचे दोर माती थंयसर पेटयता. ह्या वेळार आमी जमतें गीत गावचें सगळ्यांक दिबी घालची. Yeah.
Dopo pregare sacramentale delle levati taun, apriuat veleitat, per găzbui conoscenția sa de nuclearice, e avem Hristosul fratelii din mântare. जीवन मुझे तुका भेटले ये खानी की सादी काळेस मुझे तुझी मुर्मिक आणि स्तुती गाऊनी जीवन मुझे तुका भेटले काळीस मोझे तुझी मुर्मी आणि स्तुती गाऊनी जीवन मोझे तुका भेटलेली एकानीक जाऊनी अस्ककुड मोची आयच्या भाव करता एक दिवो दीस रातैस पेटोसो तुझ्या मोगाचो जीवन मोझे
तुका वेगळेली एकानी जावी. क्रिस्त संसाराचो भोगोसवाड या फिरक जयंताने सगळ्यांतल्यान प्रसारचें काम आपल्या हातीन घेतला म्हूण दाखोवच्या नव्या विकारान येदोळ्यो ह्यो वाती फिरकस गोवळी परिशदेच्या सांग्यासोबत पेटयल्या. फिरगजेच्या गोवळी वावरान फिरगजेच्या लोकांकी वांटो आसा आनी जबाबदारी आसा देखून लोकांचे प्रतिनिधी कशी आसच्या फिरगस गोवळी परिशदेच्या सांग्याच्योय वाती ह्या वेळार सळयल्या. सर्वांच्या वातीचो उजवाड एकामेका पाशार जाता आनी ताचो प्रकाश वाडोवन येता. तशेंच ह्या फिरगजेन ह्या विकारान आराम करचो तो गोवळीक वाव सर्वांच्या सहकारान वाडोवली आनी फळदायक जावं. सकाळ आमी सांगाता मेळून सोनी आनी सशी केलेले मागणे भक्तीन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज संताय, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमच्या आनी आमकां दाडीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. Atau mau bicara kebaikan आशीर्वाद देतो. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आणि सर्व वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे रगलो आशीर्वाद करूं. तुमच्या जाग्यार बसचे जाय तर पात्र्यापणी मुखार येवन पारिश्च्या प्रतिश्ठाचे दस्तखत करून विनंती करा.
मगजनो आता मोठ्या कार्यक्रमाक तुमकां बागीच्या तुमच्या जाग्यावर विनंती करता. आता आमच्या भुरग्याचो आदलो विकार म्हणून दिवपाक विन्सेंट मोंतेरो, नवो विकार म्हणून दिवपाक वॉल्टर डिसोजा, बिस्पोचो प्रतिनिधी म्हणून दिवपाक बोनाविंचा नाझारेथ आनी गोंय परिशदेचो उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा, कार्याध्यक्ष पेंडसे, तशेंच मुरबी देवळाचो विकार म्हणून दिवपाक ओनिल डिसोजा आनी मुख्य बसका स्वीकार करीचे म्हूण हांव विनंती करता. आता भुरग्याचो गोंय परिशदेचो उपाध्यक्ष आता भुरग्याच गोंय परिशदेचो उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा जमलेल्या समेस्तां स्वागत मानता. उपरांत आमच्या भुरग्याची चरित्र मोठ्यान तो आमच्या मुखार दवरता. जमलेल्या सर भुरगेजकारांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज आमकां सर्वांकी एक व्हडलो बागी दिवस. आज आमच्या भुरग्याचेक नवो विगार बाब आयल्यात आनी ह्या संदर्भात आमच्या विगार बापाक कांड्यो आमचे बिस्पाचे प्रतिनिधी जावन आमचे सगळे आसात. फादर बोनाविंचर नाझारेथ बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. हांव विनंती करता आमचे सहाय्यक विगार बाब फादर लॉरेन्सांनी हांकां फुलां दिवन तांकां स्वागत करूं जाय. आमचे सगळे आसात आमचे नवे विगार बाब माननीय बाब वॉल्टर डिसोजा. फादर तुमकां सर भुरगेजकारा तर्फे मोगाचो स्वागत मागता. हौसला मागता सहाय्यक विगार बाब फादर विवेक तुमी फुलां दिवन आमच्या फादरबाक स्वागत करूं जाय. फाटल्या 6 वर्सां हांव आमच्या भुरग्याचें विगार जावन वावर केल्ले फादर विन्सेंट मोंतेरो आमचे सगळे आसात. फादर तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत मागता. हौसला मागता आमचे कार्याध्यक्ष कार्सी तिणें फुलां दिवन फादरबाक स्वागत करूं जाय. आमचे सगळे आसात आलंगार पृथ्वीचे नवे विगार बाब फादर मेल्वी तुमकांय हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. हांगासर आलंगार भुरगेजकान आयिल्ल्या भुरगेचे उपाध्यक्ष कार्यादर्शी पाद्र्याक आनी सर भुरगेजकारांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. हांगासर जमल्ल्या आमच्या DSCच्या सर याजकांक, आमच्या भुरगेच्या सहाय्यक विगार बापांक, पदवा कॉलेजीचे प्रांशुपाल आनी तशेंच हांगासर जमल्ल्या सर धनभयणीक आनी मोगाच्या भुरगेजकारांकय हांव मोगाचो स्वागत मागता. बेंदर भुरगेची मोठी झळक आता तुमच्या मुखार देवूंक हांव खुशी करता. बेंदर भुरगेचेक 110 वर्सांची चरित्र आसा. येदोळ वरी 18 याजकांनी विगार जावन ह्या भुरगेचेक ताची आत्मीक आनी विस्वार्थी सेवा दिल्या. 1914 इसवेंत ऑगस्टाच्या 23 तारखेर बेंदर भुरगे स्थापन जाले. ह्याच वर्सा 2000
2024 ऑगस्ट 23 तारखेर फिरगेस स्थापन जावन 110 वर्सां सोंपता. समोस्त्या आमच्या फिरगेचो शारोती पयलो विकार देवादेव मॉन्सिंजर रायमन फ्रांसिस कामिलस मास्करेनस. तांकां 2008 इसवेन जुनाच्या 3 तारखेर पवित्र सभेन देवाचो सेवक म्हणल्यार बिरोध पाठयला. तांकां सांत म्हूण मानून करची प्रक्रिया 2019 इसवेतावन रोमान सुरू आसा. बेगीन तांकां आंतरिचो मान हो जावच्याक मागणी चालू आसा. आमच्या फिरगेचेर विगार सांगता विसा वांग दिवच्याक 6 व्याजाक आसात. मानदीक बाब लॉरेन्स कुटिनो, मानदीक बाब विवेक दीपक पेट्टो, मानदीक बाब बेन्सिल लोबो आणि पदवा कॉलेजचे प्रिन्सिपल मानदीक बाब अरुण लोबो. आमच्या फिरगेचेर ओट्टूक 2025 कुटुंबां आसात. 6.5 वाडे आसात. हरिका वाड्याक गुटकार आसून 2 प्रतिनिधी आसात. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बऱ्या तरान चलतात. फिरगेस परिशदेत 181 सांदे आसात. बेत फिरगेस शहरांत नांवाडिल्ली फिरगेस जावन आसून जायते चटवटके भरलेली जावन आसा. आमच्या फिरगेचेर 21 आयोग आसात. 8 कोयता आसात. विविध मेळाच्यो धर्मीक पैडी फिरगेचेर आत्मीक, शैक्षणीक आणि सामाजिक सेवा दिवन आसात. 6 विद्यासंस्थे आसात आणि आमच्या फिरगेचेर 9 संघसंस्थे वाव दिवन आसात. आयताराचे आणि फेस्तापरव्या वेळार लिटरली सुरू मोर्चाक 3 गायन पंगड आसात. व्हडांची आणि भुरग्यांची कोंकणी गायन मंडळी आणि युवजनांची इंग्लिश गायन मंडळी. फिरगेच्या लोकांक अत्मीक गरजा खातीर हप्त्या दिसांनी सदांय 3 मेसां, आयताराचे 5 मेसां आसात. आमचे फिरगेस पद बेंदूर सुद्दाळो हर एका म्हयन्यात फैज जावन हर एका कुटुंबाक पावय जाता. आमच्या फिरगेचेक आदार जावन आधुनीक सवलत आशिल्ली 3 हॉलां आसात. ती जावन आसात मॉन्सिंजर रेस्टेशने कम्युनिटी हॉल, प्लॅटिनम जुबली हॉल आणि सेंटेनरी ऑडिटोरियम. इकडचे दफ्तरांत, घरांत आणि हॉला बाबतीत विविध हांतांनी 25 जण वावनाडी तांचो वाव दिवन आसात. अत्मीक संस्थेनी इगर्चे सत्यस्तेर अरुण सेवा दिवन आसात. हर एक वर्सा जानेवारीच्या 3 आयतारा आमच्या पात्रांचे फेस्त आमी आचरण करता. मोगाळ फादर वॉल्टर बापानो, आज आमच्या फिरगेचेक तुमी इग्नासिओ 19 विगाजान आयल्यात. तुमच्या मुखेलपणान आमची फिरगेज आनी संस्थेक आनीक चड बळून आनी अभिवृद्धीक पावते म्हूण आमची सर फिरगेजकारांची आशा आनी मागणी जावन आसा. देव बरें करूं. आता मोठ्या विगाराक सकल गोविंदातर्फे सिस्टर संध्या मुखार नव्या विगाराक स्वागत करता. तशेंच सकल संघ संस्थेतर्फे मुखार येता श्रीमती प्रीता लोबो आणि आयोगाचो संयोजक श्री स्टीफन पिंटो आयोगातर्फे मुखार नव्या विगाराक स्वागत मागता. Atanso at lubigaran mga dikop sa Bartolo, Dodo Travelito. गोडी बाबाचे प्रतिनिधी अनाधिक बाब मनोरंजन नवविका अनाधिक बाब वॉल्टर सुलसा हजर असल्या वेदी असल्या उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी आणि सर याज कवनो दर बहिणीनो आमच्या फिरगेजकारांनो आणि अलंकार कवनो विगारा पावंका येयल्या फिरगेज अलंकारचे वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आणि सर्वांना तुमकां बरी सांज मागता.
कंडिसावनो for the world तुमकां म्हजो मोगाचो स्वागत. This is ची अति व्हडली फिरगज मँगलोर आनी वोटकी दीस अति व्हडली फिरगज बिंदूची फिरगज. ह्या फिरगजीचे मुखेलपण तुमी घेतात. जबाबदारी खंडी जावन उरती आनी चड वत्तडाची, पूण ही वत्तड फक्त 6 वर्सांनी म्हाका कळूंक ना. कित्याक आमची गोळीक मंडळी सगळे हांगा तुमी कितकेशे उसकोट जावता, कित्याक म्हणल्यार 180 आसा गोळीक मंडळी परिशदेन. आनी आमची आर्थीक समिती संघ संस्थे बरो वाव घेत आसतना आमची धार्मीक भयणी आमकां मस्तो सहकार दितात. आनी ह्या वरवीं फिरगजूचो वावर तुमकां चड वतडाचो जावचो ना, कित्याक म्हाका एकलो जावंक ना. त्या देखून तुमी ह्या फिरगजेक आयल्यात. तुमचो अपार अनुभव आनी ल्हानपणा समुदायाक तुमी केल्लो तो वावर आनी फिरगजांनी दिल्लो तो वावर तुमकां खंडीत जावन हिंगा उद्योगकार जातलो. तुमकां मात न्ही आमच्या बिंदूर फिरगज घरांती उद्योगकार जातलो. सर्व संघ संस्थेक बरो वाव दितात आनी कार्याळ आसा. ह्या वरवीं एक विशय कितें म्हूण सांगल्यार ह्या फिरगजेंत कार्य आनी संभ्रम जावनूच आसतात. ते देखून दीस आनी रात जागमाग आसा. मेन रोडा मुखार आसा जाल्यार आमची फिरगज टावनांतली ह्या कॉर्पोरेशनांतली व्हडली फिरगज जाल्यार फिरगजेंत व्हडलोसो अनुभव आसा. वातावरण बरें आसा. ते देखून तुमकां खंडीत जावन हें स्थळदायक जातलें आनी समाधानी जातलें. फिरगज घरा विशयांत खंडीत जावन हांव तुमकां सांगूंक जाय, सर्व सहकार तुमकां मेळटा आनी मेळटलो म्हूण हांव पातयेता. वय न्हू म्हाका एकानी फाटल्या 6 वर्सांनी मोगान पळयलां, मोठो सहकार दिला आनी तशेंच सर्व रितींनी म्हजे सांगत आसता रावल्यात म्हणून सांगूंक हांव अपेक्षिता. दुसऱ्यान तुमकां ह्या जगांच्या घरांत सगळ्या दिसाक उबर जावचें ना. ऑफिसांत भायर भितर म्हूण सांगून लागले 25 स्टाफ आहा. त्या वरवीं सकट वावर चलयत आसतना तुमी तांकां पळयल्यार पळोवता आनी सगळो वावर त्या प्रकार चलता. आनी ताच्या मुखार गेल्यार घरा भितर तुमकां कांयच उगोवन जावचें ना, कित्याक तुमी 5 जाण ह्या जाग सांगतात एका घरांत जियेतात. त्या वरवीं तुमकां एक बरी कम्युनिटी आसा आनी ह्या जागांचो सहकार आसा, मोग आसा. देर इज अ लॉट ऑफ कन्सर्न, सो दॅट विल हेल्प यू श्योरली टू डू युअर पास्टोरल मिनिस्ट्री. सो वन्स अगेन सकट बिंदूर घराक हांगा आयिल्ल्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा आसतना तुमचो सहकार तुमी तांकां बसयला. तो समुद्रासून वरा म्हूण सांगून तुमकां परत बरें मागता. देव बरें करूं. Ibu Bapak atau Bispo Supratinidi menunjuk Bapak Nabi Nazaret berputar. फिरगजेचो नवो विकार मराठीकार कावंटी, आदलो विकार मराठीकार पोलिसी, उपाध्यक्ष कार्यदर्शी, आलामगारचो नवो विकार फादर मेलवी, याजक भवन, धार्मीक भयणीनो आनी तशेंच फिरगजकार. एका मिनिटान 3 सण. पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा सकडी लोकांक, धार्मीक भयणी आनी तशेंच बेंदूरची आनी प्रत्येक जावन आनंद काडपाना आयिल्लो उपाध्यक्ष आनी कार्याध्यक्ष दोगांक सापोर हाडला. ते पात्र्यापाची लागवीकाय आनी तशेंच वर्तेपणूय दाखयलें. थंय आमकां तितकेशे कोडू घडीत आसल्यार पात्र्यापातय वर्तो गौरव आमच्या लोकांक आसा म्हूण हांव सांगूंक अपेक्षिता. आनी तो प्रत्येक जावन बेंदूर फिरगजे थंय आसा असल्या अभिमान आदेस मागचें, स्वागत करचें, पात्र्यापाचो विस्तार करचो, या ताका स्पंदन करचें, मोग दाखोवचो. असलो संबंद बेंदूरांत आमकां बऱ्या रितीन पळोवंक मेळटा. देखून सगळ्यांक तुमकां शबास.
दुसरे फादर विन्सी फाटल्या 100 वर्सांनी बरी सेवा दिली. गोवळीक वावर जाला, तशेंच लावणीक वावरी जाला, दीस रात कार्यक्रम चलतात, पयशे येतात आनी ताच्याकी चड हांगासर जात मात आसा. आमचो कातोलीक लोक मात्र न्ही, हेर धर्माचो लोकूय हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा आनी ह्या वाठारांत येवचे आनी हांगासर सेवा अपेक्षोवची आनी तशेंच ह्या संबंदान वाडचे हे जावन आसा पवित्र सभेचें मिसांव. आनी हो वावर बऱ्या रितीन फादर विन्सेंट केला आनी आतां आपल्या भलायके निमती धोरळचेर वता आसतना आमकां सगळ्यांक कत भोगता. तरी आमचें मागणें, आमचें प्रार्थन ताच्या बऱ्या भलायकेक उपकारो दी आनी वेगळीच बरी भलायकी देव ताका फोव करूं दी म्हणून आमचें मागणें आनी म्हजें मागणें. तिसरें फादर वाळटी मोठो मनीस, 54 वर्सां मात्र, शक्तीनगर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय संघटनांत ताणें बरो वावर दिला. शर्माव बरें आसा, देणीय बरी आसा आनी ह्या मोठ्या मनशाक पळयतना सदां जागे वासो उदासी येता. ह्या बेंदोरकारांक रुखार सोडून जेजूची वळख दिवची शाटी ताचे लागीं आसा म्हूण हांव सांगूंक अपेक्षिता. तर वाळटी बरें काम तुमी सुरू केल्लें, आपुरबायेन तें मुखार वचून बेंदोरकाराचो आनी तशेंच आमच्या सिटी वाड्याच्या पाद्रेबाचो आनी सगळ्यांचो आमी सांगात मोग आनी आदार पासून तुजी दवरत राखण करता. देव बरें. फादर आता तो विकार म्हणून देखभाल गोल्टा डिसोजा आपली भोगना सर्व विनंती करता. म्हाका सेवेस्थानार वचून विस्वासो प्रतिनिधी जावन हांगासर आयलेल्या मनादेक गोंडा पंदरेबानो हांगाचे लोकमोगाळ आनी म्हाकाय मोगाचे पाद्र्याक बाब विन्सी नांवांनी विन्सी बज्जोडीक संगाता वावर केल्लो अणभव आमकां बरो आसा. तसो मोग तसो संगात बरेंपण हांवें भोगला आनी ताणें सेवा दिल्ल्या फेरगतीन ताच्या उपरांत येवन सेवा करचे भाग देवान म्हाका फावो केला. देवाक हांव दीन वाचता आनी बाब विन्सीक सदांच ह्या मागण्या दवर लगीच तांकां देव बरी भलायकी दिवली म्हणून मागता. तशेंच ह्या भुरग्याचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आमचे सांगाती याजक आसात, बाबा अरुण आसा, बाबा विवेक फादर कॅन्यूट आनी डेन्झेल आनी तशेंच हांगासर म्हाका मोगान स्वागत मागोवंक आयिल्ल्या सर धर्मेर भयण्यानो, बेंदोर फिरगजकारांनो, फिरगजेच्या मुखेल्यानो आनी आलंगारतान म्हाका पावोवंक आयिल्लो म्हजो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांगाता ब्रदरांनी आमच्या नाकामळांनी आयला. तो सदां रजेर आयला म्हज्या सांगाता आसता, म्हज्या वावरांत भागीदार जाता आनी हांगासर आयला सांगिनासतना आनी दोग जाण थंयसर मनशाक घेवन बसल्यात म्हज्या मोगान आयल्या. सर्वांनो गोवळी बाबाच्या आदेशाखाल ह्या भुरग्याचेर गोवळीक वावर करूंक हांव आयलें. देवाचेर विश्वास दवरता, जेजूचेर म्हजी पातळीनी दवरता, पुरी सगळें कितें मिसांव म्हाका दिलां तें करूंक हांव बेसाडटा. सांबोसेवाच्या पांयांतळी हांव आयलां, ताची देगेर वावरता. तुमचो सहकार आसा जाल्यार जें कितें देवाक म्हणटा तें करूंक बेसाडटलो. ह्या भुरग्याचेर म्हजी किर्ती म्हजी होगळी गावंक न्हय, देवाची महिमा जर कांय करूंक ह्या परगटोक सांगाता मेळोन साध्य जाता जाल्यार तें सांगाता मेळोन आमी करया आनी तो व्हडलो खंडी जावन फिरगज एकवटी जातली, आमी एकवटान रावतले, फिरगजीची आनी आमचे सर्वांची अभिवृद्धी जातली. येदो मनसार म्हाका राखलो देव आनी मुखार सांबाळून दी. तुमचो मोग म्हजे सांगाता आसूं, म्हज्या मागण्यांत तुमचो उगडास आसा. एकामेका पासून मागया, सांगाता हाताक हात दिवन वावरया आनी अशें बेंदोर फिरगजेन आसा तो एकवट जालां तें येदो बरें काम तें फुडें व्हरया आनी आमच्या देशीक एक आदर्श फिरगज जावन सकयल सांगाता वावरया म्हणून देव उतराचेर करता. देव बरें करूं. फादर कार्यासेवा अखेरी सुमारो धन्यवाद तुमच्या अनुकर्त्या गोवळी परिषदेचे कार्यदर्शी हॅडसी बिरकर.
देव बरी साथ दिवूं तुमकां सुमेस्ता. आज आमच्या नव्या विकार बापान आमच्या पिर्गजेक स्वागत करून अवकाश करून दिल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्घां पाठयता. गवळी बापाचे प्रतिनिधी मानादीक बाब बोनावेंचर नाझरेत, तुम्ही हांगासर हजर जावन आयची मागण्या विधी तशेंच नव्या विकार बापान हुद्दो हस्तांतर करची जबाबदारी तुम्ही सरोन व्हेल्या. तांकां बरें मागून आमकां सगळ्यांक तुमचो संदेश दिला. तुमकां आमचे आदले विकार भोवमानादीक बाब विन्सेंट मोंतेरो, पिर्गजेंतले सर्व याजकां आनी आमा समेस्तां तर्फेन काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदले विकार भोवमानादीक बाब विन्सेंट मोंतेरो, तुम्ही हांगासर हजर आसात. आमच्या पिर्गजेंत तुमची 6 वर्सांची आत्मी निस्वार्थी सेवा फळादीकपणी संपोवन फाल्यांच्या दिसा तुम्ही भलायके निमती सुशीक घेवच्या सांज सेवा निवास जिप्पो वस्ती करच्याक वेतात. आयच्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां आमी सर पिर्गजगारां तुमकां बरी भलायकी, मोतीचे समाधान आनी देवाचो आदार तुमचेर मागता आनी काळजांत तुमचो उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. बसक्यां समर्पीत आमच्या बेंदूर पिर्गजेक नवो विकार जावन आमच्या पिर्गजेच्या गवळीक वावराची जबाबदारी वहिसिल्ल्या मानादीक बाब वॉल्टर डिसोजा बापानो तुमचो आमी आभार मानता. आमचो पात्रोन तुमकां आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. तुम्ही आमच्या पिर्गजेक दिवच्या मिसां वावरान आमचो भरपूर आनी उक्त्या मनाचो सहकार आनी पाठिंबो दिता म्हूण भासयता. हांगासर तुमचे मिसां वाव फळादीक जावं म्हूण आशेता. माया मोगाचो स्वागत तुमकां आमच्या पिर्गज कुटुंबांत मानादीक बाब वॉल्टर डिसोजा बापानो. आमच्या नव्या विकार बापान पावंक आयिल्ल्या आनी सांगात दिल्ल्या रोजर माय पिर्गजेचे विकार मानादीक बाब मेल्विन पिंटो, अलंगरचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी मोगाच्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिर्गजेंतल्या सर्व याजकांचो तशेंच नव्या विकार बापान पावंक आनी स्वागत करूंक आयिल्ल्या हेर सर्व सैरे याजकांचो, धार्मीक भयणींचो, पिर्गज गवळीक परिशदेच्या सर्व सांग्यांचो तशेंच नव्या विकार बापान स्वागत करूंक हजर जाल्ल्या सर्व बेंदूर पिर्गजगारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सगळे कार्य चलोवन गेल्ल्या मानादीक बाब विवेक दीपक पिंटो तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. म्हाका पावंक न्ही, म्हाका स्विकार करून म्हज्या कुटुंबाची म्हजी भयण सिस्टर लुसी आसा, हे घडी उबे रावपाय. सिस्टर लुसी म्हजी मोगाची भयण, मोगाची भयण ताची सिस्टर तेज्या मनासर कसगाय गोंयांताची सुपीरी जावन सेवा दिताली. म्हजो धाकटो पोस्तीन आनी म्हजी व्हडी आनी एक व्हडी लिजी थंयसर आसा, ते घडी उबे रावप. म्हजी मोगान हांगासर आयल्या. म्हाका स्वागत मागप. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे थंय मोगवर आयिल्ल्या तुमकां आनी म्हजो नेव्यू आसा बाब मॅक्सी हांगासर आसा. म्हजो कास इश्ट आसा बाब एंटनी, तुमकां म्हाका स्विकार करूंक गायल्या. देव बरें करूं म्हणटा. फादर फेलिक्स आमी एकाच पिर्गजेचेर फेलिक्स मोंतेरो मोगान भलायकी बरी ना बरी ते हांगासर म्हज्या मोगान आयल्या. सदां म्हज्या मिसावान मागणी आसो मोगाचो सांगात ते दिवन आसा तांचो उपकार बावरता. बाब मेल्वी तावन आसमान आसा मोगाचो सांगात दिला. पावंक तुमी आयल्यात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थंयसर राजेश जॉय आनी संदीप एक जाण तांचे कशेच प्रकार हांगासर उपरांत येवन पावल्यात तांचो उपकार बावरता. सकड एकाच उतरान उपाध्यक्ष कार्यदर्शी म्हाका पावंक आयलो, वेहीकल हाडून आयलो, ऐवण पिंटो आसा आनी सर रोजार माय पिर्गज म्हज्या मोगाळ पिर्गजगारांचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासो सदांच मागता. धन्यवाद. एकोणीस निमाणी जाल्या मागीर सगळी याजकांनी एकत्र सेवे खातीर मुखार येवचें. आतां बरोवया पात्रोन सदां आनी गीत गावया. Gloria
ससार क्रिस्ताच्या सोजेला लावूया तुझी ससार क्रिस्ताच्या सोजेला मुघा